माय च्या पिता ते कावळो येयला सोदा बा सोदा न्हू तो सोद्या येता न्ही माय सकाळी येता सांजे सोता पायला म्हणल्यार मग गेलोच राग बोकडो येता तेका पळय थिंगा वचून रावला सकाळी येता सांजचो येता. गायज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी अपसो सगळीं बरी आहा आमी बी सगळीं बरी आहा. आनी आयज मंडे चोय क्रिसमस लागीं पावलो पण आजून आयब्रो काडूं ना चोयतलें. आयज आमी ओल्ड गोवा वयतलीं. ओल्ड गोवा मांयक घेवन मागीर उमो घेवंक ना न्हू सो आमी उम्याक वयतलीं आयज ती करतलीं. आनी तेच्या पयलीं रेसिपी शूट करूंक जाय. आयज 2 रेसिपी शूट करूंक जाय आनी बॅक टू नॉर्मल जावपा जाय. खूब दीस जालो ब्रेक केलो. मेन चॅनलाचेरूच व्हिडियो येतालो दुसऱ्या चॅनलाचेर खंयच्यो व्हिडियोज येयना. प्लस हेर एंड स्किनाचेर सांगलें न्हू तुमकां जनवरीसून बॅक जातलो म्हणून एम्ब्रॉयडरी व्हिडियोसाचेर जनवरीसून बॅक जातलो. बॅक जातो म्हणल्यार तेन्ना रावपा ना न्हू व्हिडियो शूट करूं. आतां रेडी करून अपलोड करून दवरूंक जाय म्हाका बॅकअपाक चोवपा जाय. हिंदी चॅनलाचेर प्लीज सामकें स्लो जालो आहा सो तेचेरूय घालून दवरपा जाय. सगळे चॅनलाचेर बॅक हांव 1 जनवरीसून येतलें पूण आतां रेसिपी शूट बी करता त्यो सगळ्यो घालून दवरतलें. पूण हो मेन चॅनल आहा न्हू हेर स्कीन केअर तेचेर हांव व्हिडियोज घालता रेगुलरली. आतां पयलीं टेंशन घेतालें व्ह्यूज येयना कितें खंय चुकता कितें कात तें आतां कांय टेंशन घेवपा ना. मागीर काम करतलें उरलेलें रेस्ट जिजस पळयतलो तो चोयतलो आनी मागीर उरलेलीं बारीक बारीक टेंशनां ती कांय घेवपा ना. ती घेवन हांव न्हू हें कशें प्रेजंट डे एन्जॉय करूंक पावना. प्रेजंट डे हांव हेज्या केलें सो कांय टेंशन घेवपा ना कांय ना. सगळें जिजस मॅथमॅटिक्स अंडू ऑफ नॉट्स चोयतलीं ती सगळे नॉट्स आहाय ती सगळीं काडून उडयतलीं. आतां डॅडी सांगलें कास्टर करया म्हणून हिंदी त्या चॅनला लागून आनी हिंदी म्हाका तितूंक जाय न्हू सो तो परफेक्ट आहा हिंदीन मातसो हिंदी चॅनलाचेर ते शूट करतलें. आनी मागीर आयज हें चिली फ्राय करता सुंगटांचें आयज चोयता. आतां मागीर मेळटा तुमकां न्हेसल्या उपरांत. बाबा आजून उठोंक ना चोयता. तुमकां मटर पनीर रेसिपी दाखयता. सिंपल आनी इजी टू कूक थोड्या टायमान जाता तसली. ओके सो तेका लागून कितें कितें घेयलां तें दाखयता. सो हांवें कितें कितें घेयलां मटर घेयला ग्रीन पीस घेयला हेचो 2 टोमाटां 2 कांदे मटर पनीर मिक्स सगळें रेडीमेड आहा तातूंत आनी फ्रेश पनीर. ओके सो आतां हांव पयलीं कांदो टोमाट कातुता दाखयता तुमकां कशें करता तें. कांदो कातुल्ला टोमाट ग्रीन पीस काडला आनी पनिराचे कुडके केले. ओके तुमकां केदें जाय तें तुमी करूंक जाता. चेर बरयला होको टोमॅटो आनी ग्रीन पीस आनी पनीरूय मिक्स करून मागीर कांदो ना एकू घेयला तळका लागून टेस्टा लागून. तेल घेयला आनी कांदो घायला मातशें ब्रावन करपाचें. टोमोट घायला टोमोट चड घेयला कित्याक तेजी प्युरी करपाक. कांदो आमकां टेस्टा लागून कांदो घायला. ओके प्युरी करपाक घायला ते बरें भाजून घेवपाचें टोमोट सॉफ्ट जावसर आनी मागीर टर्न करून मागीर फ्रीज हें करपाचें मिक्सरार मारपाचें. इल्लेशें मीठ घायला सॉफ्ट होने के लिए. ओके जालें आतां आनी वयतलें आनी मिक्सरार मारपाचें. घायला थोडेशें ना पेस्ट घायला डायरेक्टली मातसो हें जावपाक. आतां मसाला घालतलो रेडीमेड मसाला हाडला हो मसाला घालता. ओके सगळें मिक्स करपाचें आनी थोडेशें उदीक घायला सगळें तें मिक्स जावपाक घालता बरें. ओके मसाला आनी प्युरी तुमकां कितू दाट जाय कितू पातळ जाय त्या प्रमाण तुमी उदीक घालपाचें. ग्रीन पीस घालता तुमी ग्रीन पीस घायला ग्रीन पीस घायले आतां मातशें बॉयल येवली. बॉयल येयल्या उपरांत मागीर तितून पनीर घालता. किटान सगळें मीठ बी सगळें आसता. हांवें कांदो भाजता तेन्ना थोडेशें घायलोलें इल्लेशें घालपाचें एकदां पाकिटान मीठ बी सगळो मसालो सगळें आसत तितून. कांदो भायर ना एक्स्ट्रा टेस्टा लागून घायलोलो. तुमकां जाय जाल्यार घालपाचो ना जाल्यार स्कीप करूं जाता.
तितून पनीर घालता. शिजता. दवलो बी चड घालप ना. दवलो घाली जाल्यार मोडटा पनीर. टेस्ट करून मीठ घालूं जाता. तर जाल्या उपरांत दाखयता. मटर पनीर मागीर रेसिपी सिंपल आनी इजी, चोवपाकूय टेस्टी. तुमी बी घरा करा आनी मागीर म्हाका कमेंट सेक्शनार सांगा कशें जालें. तेचे जाल्ले सगळे कित केलें तें दाखयता. चिली फ्राय केला, मागीर मटर पनीर केला मायक लागून. आमगे उकडे शीत, सुंगटांची कोडी. मागे फेवरेट कोता ती 2 दिसां येयलो न्हू. आयज उम्यांक वयतली आनी मागीर वयतो ती घरा. आनी कास्टर्ड केला पळय चिंदोला मागीर दाखयता. ठीक आहे फेवरेट. ओके मागीर मेळटा ते कास्टर्ड. आतां कास्टर्ड खावता. ओके तितून घायल्या केळी, पेर आलोले आनी हे एप्पल. तुमगेले पेरान कोण घालताय काय मनशां. आनी पेरा फेवरेट सो आमी घालताय. ओके कातू घायल्या गुटी घालूं ना. न्हेसली माय न्हेसली वयता आयज. ती काडलोली उलगो व्हरपा जाय म्हणून. सो जालें बेगे टूर काबार न्ही गे माय. कास्टर्ड हात ती आतां दो हांसा आलो ती खावना. पॅक करताली आपले हात वयत खंयची आतां. आनी चिकू हा भायल्या न्हेसला दाखयता. हिरो इज रेडी. पप्पाचे कॅप घायला हिरोन. कॅप हा गाडयेन तेजे घायला. ओके मागीर मेळटा तुमकां. गायज वॉट हॅपन. चिकू आनी हांव येयला. डॅडी येयलोलो. प्लास्टीक घालून दवरता ना जाल्यार हाका न्हू गाडी ताम हें जाता. ते बर्ड्स बसताय न्हू वयर तेका लागून. हिरो मोड आदवान. ओके माय आनी ती सगळीं येताय फाटल्यान. आमी पयलीं येयलेली आनी डॅडी गेला. ओके आनी आतां इथे होल गोवा उम्यांक ती चोयता. एकद्या पास न्हू ना आमकोडे काडलोलो माय गेलो पूण ते कोडे कार्ड आहा. डोंट टेक द की. इगोर्जेचे कार्ड आहा ते कोडे. सो चोयतली कशें कितें. मोस्टली ते धाडटली ती न्हू डायरेक्ट. तेगे एजूय आहा न्हू व्हिलचेअर बी. आनी आमी तेशी वयतली. चोयता कशें तें. आमी उमो घेवन येयलोली पूण वन्स अगेन वयतात न्हू. सो तेका लागून वन्स अगेन उम्यांक वयता. आनी आफ्टरनून टायमींग सोदलोलो कित्याक आफ्टरनून तितू गोड्डी आसना न्हू. लास्ट टायम चोयलोले 1:15 जाले. ओके मागीर मेळटा. माय येयली ती कोण दार ओपन जायना. ती दार ओपन करून दिता. रशीज येयले. ओ ओके पूट तेगे कॅप दोनूय कॅप आहलोली गाडयेन तेका लागून तो मागीर कॅप घालून आहलो. ओके आनी तुमकां मागीर पावोन मेळटा. गायज पावली आनी पार्किंगूय बरें मेवलें आमकां इजिली. ओके मागीर मेळटा तुमकां. तेच्या फाटल्यान बसून वयता. गायजेची घेवन येयली मम्मी डॅडी आनी सिसिला. तो म्हणून तुमी वयता जाल्यार लायनीन वयता जाल्यार आनीक 2 वरां लागतलीं. हांकां 15 मिनटांनी जातो म्हणून लागला. तेजे भायर एकू कोण असो मेळटा म्हणून. मम्मी म्हणलेली बाबाक या आनी तूंच वच. बाबाकूय उमो मेळटलो न्हू तेका लागून. आराम गेले. तितूनसून थिंग रिक्षान येयली. मागीर थिंगसून बगीन येयली. मागीर परतून न्हू रिक्षा नाहलोलो येवंक ना. रिक्षा कांट्रावान बसीनूय येयली. तेका घरा पावपा जाय न्हू तेका लागून. आनी मागीर थिंगसून रिक्षानूय येयली आनी मागीर बसीन येयली. आनी थिंगा उबो राव सांगलें पार्किंगेक. हांव येता म्हणलें गाडी घेवन. आनी दुसरे पावटी मम्मी आनी तेंकां हाडटलें ह्या टायमार चड गर्दी बी कांय ना. धांवता लायन. ओके मागीर मेळटा तुमकां. बाब न्हिदलो आनी ती गेले पावोवपा सिसिला. बाब न्हिदलो आनी सिसिला आनी मम्मी गेले पावोवपा मायक. ती अशी येयलोली रावपा चडूच दीस म्हणून. बट मागीर
ते म्हणाले नाका आपूण वयता घरा उम्या आपल्या व्हरोन हाड म्हणाले उम्या लागून स्पेशल येयलो ती आमगे बरे भाशेन उमो मेळ्ळो आमकां सिनियर सिटीजनांक असोच ना हूंय ते कोणा कडेन डिसेबल आसा न्हू तांकां इगर्जेचे लेटर जाल्यारूय बऱ्या पडटा तेणी वचपाक बट तेजी हालत चोवन तेणी आमकां धाडली आनी तेजे बरें आनी एकले मनशां वचो मेळटा मम्मा आमी म्हणून आपूण वचना आनी तेकूय वच म्हणून बाबाक घेवन पूण बाबाक घेवन आनी ते रिक्षेन न्हू सो ते जायना जालें बाबा आनी तेगे पावय सारको ना न्हू रिक्षान मागीर ते हितून बी ते कोण जावपाना ताका लागून म्हाका वच म्हणून हाडलें आनी बाबाक घेवन गेली घेवन येयली बरे भाशेन आनी लायन ना आहलोली सो हांव तुमचें अशें आनी असो सोद जाल्यार एका देडा दोना तश्यो असो चड लायन आसना सकाळीं फुडें आनी एकली आंटी मेवली ती सांगतली सकाळीं फुडें चड लायन आसना आनी आमगे गोंयकारां 2-3 पाटी बान घेवन गेलो आमी मागीर थिंगा बसवली तांकां उमो घेवपाक तो म्हणून 2 वरां लागतली ते सांगताय न्हू 2 वरां पूण म्हाका दिसनासलें 2 वरांनी मागीर कोरोना जातो म्हणून आहलेलें पूण मागीर म्हणाली आज ते नेक्स्ट टायम आमी लागीं आय न्हू मागीर नेक्स्ट टायम आमी परतून वयतलीं घेवपाक ताका लागून मागीर आमी येयलीं आनी चोय ते पावोवपाक गेले आनी बाबा न्हिदलो न्हू म्हाका आयब्रो काडूं वचोंक जाय हांव चोयता हाल्या काडूं परवा नको जालें आयज 22 2 दीस उरले चोया कशें कितें जाता तें कितें तें चोयता कशें चिंचोणे वचपाक जाय थंय चोवपाक जाय न्हू वचून कशें कितें तें चोयतलीं कशें कितें जाता तें ओके मागीर मेळटा गायज आमकां बरी भाशेन पावली आनी आतां हांव हें करतां एंडींग घेता कालच्या ब्लॉगाचो आयज एंडींग घेता आनी आयज कित्याक हांव एंडींग लेट घेता काल घेयलोलो बरो आमकां थँक्यू म्हणपाक जाय ते न्हू म्हाका चेरी म्हूण टमेटो चेरी म्हणटा ताका ते धाकटे धाकटे टमेटोज आहा तांकां म्हाका खबर ना आहलेली सो थँक्यू वन्स अगेन तुमकां थँक्यू म्हणलो कमेंटार पण हिंगाय बी थँक्यू म्हणटा आनी बरो आहलो डे बरो स्पेंड केला आनी पनीर रेसिपी तुमी घरा कोण कशी कोराय आनी तुमी कशी करता ती सांगा आनी कमेंट येयलो म्हाका दाल घालून कर म्हणून सो नेक्स्ट टायम तुगे रेसिपी ट्राय करतलो दाल घालून ओके आनी तुमी अशें पनीराची दुसरे भाशेन तुमी कशी कोरताय ती आमकां सांगाय ओके मागीर दुसरे फावटी हांव तुमगे रेसिपी ट्राय करतलें ओके आनी मेची नेक्स्ट व्लॉगान हाल्याच्या व्लॉगान टील देन बाय गायज